अंदू सप्टेंबर म्हयन्याचे 14 तारखेक चवथ आयल्या ते फाट बेळ सध्या दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी राती जागपाक लागल्यात। चित्रशाळांनी गणपती करपाच्या कामाक नेट आयला। दिवचल तालुक्यात मये गावात सगळ्यांत चड चित्रशाळा आसात। कुमारवाड्यार तर घराघरांनी गणपती करतात। फाटल्या कांय वर्सांच्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तींक मागणी वाडिल्ल्यान पारंपारीक मुर्तीकारांनी हुस्को उक्तायला। प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तींचेर कायमची बंदी घातली ना जाल्यार फुडाराक पारंपारीक माती कलेच्या वेवसायाचेर हावळ येतली अशी खंत मुर्तीकारांनी उक्तायली। आजो घरी हाज्या फाटल्यान बापूय घरी बापाय फाटल्यान आतां आमी भुरगे करता। कितल्यो पिढी जाल्यो म्हणटा? ही तिसरी पिढी। हां पण तुज्या फाटल्यान तुजे भुरगे बी करता? हे भुरगे आतां चालू जाला न्हू करपाक। पण सादारण तुमची चित्रशाळेन कितले गणपती येता? म्हणून सादारण 600-700 जाता। आनी आतां जे मार्केटान पळय प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती येता तेचो तुमकां कितें मार बी व्हरला? माल म्हणजे ते अशें आसात आमी आतां पणजे व्हरता। पणजे ज्या जाग्यार 200 खपा त्या जाग्यार आमचे 100 सुद्दां खपना। कित्याक प्लास्टर पॅरिसचे गणपती हाडल्या पण ते खपता। म्हणजे तुमकां मार येयला? हे मार तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी कितें आहा सरकार काय आयकचो ना बंद करपाक। आतां गोंयांत सगळें चालूच आहा तेजेर इन्क्वायरी काय जावंक शकना। आमी गरिबांनी हाडलेले तेंचेर इन्क्वायरी जातली श्रीमंतांनी हाडलेले इन्क्वायरी खंय जाता। सो तुमकां कितें दिसता? ते बंद करचो जाल्यार पयलींच करूंक जाय बंद आतां न्हू। आतां सगळे गोंयांत गणपती भरले। म्हणजे आतां जे गणपती भक्त आसात न्हू तेंच्यांनी म्हाका दिसता पुजपाक। आतां गणपती म्हणजे अशें आतां जे कोण गणपती मातयेचे व्हरतात न्हू ते मातयेचे व्हरतातूच कितें। आतां शहरान कितें लोक म्हणून ते प्लास्टर पॅरीस कितें सांगता शेडो मातयेचे कितें सरकार सुद्दां तेजेर इन्क्वायरी कांयच करिना। गणपती केन्नाच्यान करता? हांव ल्हान आसतनाच्यान गणपती करूंक शिकला हांव आनी म्हाका खूब आवड तेची कलेची खूब आवड। ते गणपती करता व्हडले व्हडले करता सार्वजनीक करता आनी तसले करता हे म्हाका। आनी आमची कशें कितें आसा हे आमची कला ल्हान बाप आज्या पणच्याची ही कला ही आमची आनी ते पारंपारीक हे चलोंक जाय आमचे आनी खूब अशें हे जावंक जाय म्हणून आमी हे गणपती करता। आनी हे प्लास्टरचे गणपती येता पळय ते आमकां थोकर येता तो आमकां थोकर येवचो न्हू आनी हेच गणपती आमचे अशे मातयेचे गणपती सोंपपाचे आनी प्लास्टरचे गणपती येता ते बंद करून उडोवपाचे आनी आमकां अशें फुडें असो आमकां खूब आमच्या कितें जाता हे प्लास्टरचे गणपती येता म्हणून आमकां थोकर येता आनी आमी हे माती हाडटा आमचे तितके पयशे आतां हे भरना म्हणून आमी हे गणपती करता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।